नमस्कार हो अनुपमा भट आमगे शेंड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनಕ್ಕೆ स्वागत हांग पळयाची ह्या सिजनाचे फस्ट कीर्लनी बिक्कंड निळे सुकी केला हांगा भारी टेस्ट येना हाका पळयाचे हांव किर्ला निळी एक 2-3 दिवस पुडेची शिंदून उदकांग घालून दवरला उदकांग 2 दिवस उदकांग घालून खावका काय फ्रेश किर्लो हांगा बिक्कंड सॉल्व काणू हांव कसं करता म्हळ्यार म्हाका आजची भायर वच्चें आसा म्हणून अर्जंटच म्हणून हांव कसं केलें म्हळ्यार शिंदून बशा टायम ना म्हाका म्हणून हांव एक 7-8 बिक्कंड काडले मिक्सरा सान आयदनां घालून पल्स केलें सपूर पिट्टीशी मेळ्ळी म्हाका लायक जालें तें सुक्या घालतना तुमी ट्राय करून पळयाची आतां पण हांव एक 2-3 चमचे नारळाचें तेल हून करता तातूंत एक चमचे सासम घालता सासम पटपट जालें कोडलें आमी तें उदकांत घालून पळय निस्तान दवरला ती किर्ला निळी घाली हांगा बिक्कंड हांव सपूर पिट्टी केलो म्हळ्यार पळय मिक्सर आयदनां घालून तें घालें तुमकां जावका जाल्यार तुमी सपूर शिंदून किर्ला निळें बिक्कंड घालून कुकरां भितर एक सीटी काडी येता हांव केन्नाय तशें करचें आज चिके गडबीड आसा म्हणून अशें केलें बट हें भारी लायक जालें आतां पळय तें लायक करून मिक्स करता आनी हाका हांव उदक घालता त्या मुळे हांव कुकरा शिजयनी हांवें उदक घालून मीठ घालून उज्ज सान करून एक 10 निमिश सान करून दवरता तातूंत शिजता तें बिक्कंड सन्न आसतना तितलो मसालो करुया आतां हांवें एक 2 चमचे नारळाचें तेल हून केलें आनी पळय समज एक 2 चमचे उडदा दाळी किर्ला निळी सुकेक उडदा दाळ मात घालचे आमी ते उडदा दाळ लायक गोल्डन कलर येवं तें भाजून काडलें आतां पळयाची एक वळ्या मसालो करतास एक वळ्या सोयी ताका एक 2-3 एक 6-7 गांवची मिरसांग भाजिलेली चिंचाम घालून एक पण मिक्सरार एक रावंड वाट्टिता मागीर हे भाजिल्ली उडदा दाळ घालून ओपास एक रावंड वाट्टिता केन्नाय सुकी वाट्टितना तशी वाट्टुका उडदा दाळी सोयी मिरसांग चिंचाम ओटू घालून वाट्टुच्या नज उडदा दाळी बोळ अशी पीठ सोडता तें बोळ जाता तें फस्ट तें एक हाफ वाट्टून मागीर उडदा दाळ घालून वाट्टुका तें करेक्ट रबता तें आतां पळय आमी किर्लांनी निळेंनी बिक्कंड आमगेलें शिजलें हांव हाका एक सान गोड्डा कुडको घालता आमी किर्ला निळेंनी बिक्कंड घालून सुक्याक गोड्डा कुडको घालूं आसा तुमी घालूं आसा की तुमी कशें करचें म्हण सांगून कमेंट सेक्शनाक घालयाची आतां गोड घालून एक 5 निमिश धांकून दवरता तें गोड मेल्ट जावन पुराय गोड तांडून घेता निळेंनी बिक्कंड आतां आमी वाट्टून दवरलेलें मसालो काणाक घालता आतां मसालोय घालून तशीची मस्त उदक घालची नाका सुकी न्हू तें आनी मात न्हय थोड्या वेळान हें हाका बिक्कंडय आसा आनी उडदा दाळी आसा देखून थोड्या वेळान सुके जावन येता निवतरी आतां मसालोय घालून आयकून चळता हांगा तुमी गोड मीठ पुराय चेक करूं येता भारी रूच आमगेलें आमचे गेले रंद एक काप अशी एक रुची ते सिजनार करचे ते सिजनार आमी करून खावू काचीची पळय आमी गेलो उना सुकी रेडी जाला हांव आतां जेवणा बसता तुमी पुरो जण ट्राय करून पळयाचे आनी कशें जाला म्हूण सांगा सगळ्यांक धन्यवाद.